जेजूच्या काळार जेन्ना आतां आमी पळयता आयजीच आमी आतांच वचमांत आयकलां जेजू सोशीं जायते लोक येतात, जायतो लोक उरपुंजीनी येता आनी ताच्या काळार घुडये न्हू तांचे ते धर्म शास्त्री आसले ते देवाचें काम करचे खातीर लोकांक देवाचे मोगा सोशीं ओडचे खातीर घुडये तांकां ते करिनासले. आयज आमी पळयता जेजू आपलें मिसांव करीत आसा आनी ताकाच लागून ह्या लोकांनी घुडये ताचें आयकलां आसत वो ह्या लोकांनी घुडये ताका पळयलां आसत आनी ताणें म्हणलां आसत होच तो आमी हाचेरच बोवाळ दवरल्यार आमकां घुडये पेकोवणी मेळटली, आमकां घुडये सोडवण मेळटली अशें म्हणून आयज आमी पळयता जायतो लोक जेजू लागीं येता. जेजूक वेळ देखून मेळना तो एकसुऱ्या जाग्यार वचूंक पूण ते उरपुंजीनी जेजू लागीं येतात कित्याक तांकां तो भरवोसो आसा कित्याक जेजून तो दिल्लो आसा. आनी जेजून कशे भाशेन दिलां ताणें तो आपलो मोग तांकां दाखोवन तो दुबळ्यांक वो कोण पिड्यारूक जाल्ल्या लोकांक बी बरें करून ताणें आपलो मोग दाखयल्लो आसा. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणीनो होच मोग आमी आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां जेजू दाखोवंक सोदता. आयज आमकांय जेजू भाशेन होच मोग परगटूंक आपयल्लें आसात. जेजून जशें केलें तशेंच आमी दर एक क्रिस्ताची फाटलादारां आमकांय करूंक आपयल्लीं आसात. आयच्या पयल्या वचपान देखून आमी पळयता देव दाविदाक आपलो मोग दाखयता आनी तो दावीद देवाचेरूच आपलो भावार दवरता आपल्या देवाचेरूच पातयता म्हणून ताचें जिवीत सगळें बरें जावंक लागता. पूण साऊल जाकाय देवान विजून काडलेलो पूण तो निराश जाता, तो ताचेर बेजार जाता आनी ताका मारूंक सोदता. आमी दोन तरेचे स्वभाव पळयले आसात. मोगाच्या भयणी भावांनो जेन्ना आमी देवाचेर भावार दवरतात आमी आमचें जिवीत आख्खें देवाचेर रमतात तेन्ना देव आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री जायती बेसांवनी तो आमकां भरता. आमी तरी आमचेच पदवेचेर सावल राजा आसलो तो आपणाचेच पदवेचेर ताणें घुडये भावार दवरलो आसत, देवा सोशिल्लो तो पयस गेलो आसत, ताकाच लागून ताच्या जिवितांत जायतेपण निराशेपण आयलें. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भयणी भावांनो आमी देवाच्या मोगाचेर आमी नियाळ करुया. देवान आमकां जायते देण्यान भरल्लें आसात. आमी देवाक दिन वचतात काय वा आमी आमचेच आमी खुशाल जाल्या उपरांत आमकां कितें मेळ्ळें तें उपरांत देवान दिल्या उपरांत आमी सुस्त बसून आसात काय हे भाशेन आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्यात काय आमी नियाळ करूंक गरजेचो.